अरे आलात तुम्ही. आज एक आपण साधीशीच म्हणजे जी सदांच आम्ही करताले आणि लहानपणान आम्ही आमच्या पळयल्ली तशी गवनाची रेसिपी करूया. म्हणजे सकाळच्या उठल्या उपरांत की नाश्त्याक बरोबर कितें अशें एक विचार येतालो आमच्या आईच्या बी मनान. तेन्ना खूब वेळार सहज जाता, सोप्या पद्दतीन जाता अशी एक गवन आमी म्हणटा. म्हणजे कोंकण प्रांतात ताका घावणे म्हणटात, पण आमी ताका गवन म्हणटात. म्हणजे जाळीदार अशा तरेचे ते पोळे असतात आणि ल्हान भुरग्यांक तेन्ना खूब आकर्शण असलें ह्या पोळ्यांचे. आणि हे पोळे केल्या उपरांत कितें आसा तर च्या बरोबर बुडोवन ते खावपाक मेळटाले. ताका लागून चड त्रास नासलो. सादी सोपी रेसिपी आसा, पूण त्या रेसिपीक एक सामाजीक संदर्भ आमकां दिश्टी पडटा. म्हणजे पयलींच्या तेंपार जेन्ना जावं येताले तेन्ना ते जावयांक आनी कितें म्हणजे पंचपक्वानां अशी वेगळी अशी नासली, तर अशा तरेचे गवन करून घालप जाताले. 7 कप्याचे गवन. म्हणजे हो एक आणखी म्हणजे हरशीं आमी सदां जे घरान करताले ते एकच तिची सिंगल असले लेयर, पण जेन्ना मुद्दाम कोण तरी सोयरे येयले आनी खास करून जावयांक लागून 7 कप्याचे गवन करप जाताले. आणि दुसरें म्हणजे नवीन जे चली म्हणजे सासरी आपल्या गेल्लेले असता ताका जर वजें धाडपाचें आसा जाल्यार ते वज्यान हो एक पदार्थ जो आहा तो हमखास आसूंक जाय आसलो. ताका लागून ती एक सामाजीक परंपराय जावन पडलेली आसा. आणि पयलींच्या तेंपार आमचे सगळे आजयो म्हणा, आमचे आवयो म्हणा, हे सगळे करताले. आणि ते करपाची एक महत्वाचें साधन किंवा महत्वाची वस्तू म्हणजे हे भिडे असले. आता नॉनस्टिक तवे आहात, परंतु पयलीं ह्या भिड्याचेर ते करप जाताले. दुसरें म्हणजे भिड्याक पयलीं सारकें तापोवप ते भिडे आणि मागीर ताका तेल लावप. आतां तेल खोबऱ्याचें तेल यूज करताले, वापरताले. आणि ह्यो केळीचो दणारो आसा तेणी भिड्याक तेल लायताले. दुसरें म्हणजे हांवें म्हाज्या बालपणानय पळयल्लें की गांवठी कांदे असले, ते कांद्यांक एक हीर तोपप नाल्यार कसली एक बडी घेवप, ती लावप आणि तेणी भिड्याक तेल लावप जातालें. आणि ताका लागून तो कांद्याचो आनी तेलाचो जो एक वेगळो सुगंध आसलो तो त्या भिड्याक लागतालो आणि तेजो सुगंध त्या जाळीदार पोळ्यांकय येतालो. ताका लागून वेगळी आनी एक चव चडटाली. म्हणजे हे सगळे जे आसात ते सगळे म्हाज्या यादीन आसात आणि म्हाज्या बरोबर आपल्या बालपणान हे अशे सगळे जेणे जेणे पळयल्ले आसा तांकां हे यादी येयल्या शिवाय रावचे ना. अशे हे 7 कप्याचे गवन जे आसा पोळे ते आमी आयज करून पळोवया. हांव पौर्णिमा केरकर. आयज आमी जी रेसिपी करतली ती आतां जी आहा ती गवन आसा, तांदळाच्या पिठा पासून तयार करपी. आणि आमी पारंपारीक पद्दतीन ती कशी पयलीं तेच्या तेंपार करप जाताली ते आमी पळोवया. पण एका आमी पारंपारीक तेचो स्पर्श दिल्लो आसा, तसोच आमी मातशें एक मॉडर्न आधुनीक स्पर्शय केल्लो आसा. कित्याक आयज जर पळयलें जाल्यार सकाळच्या वेळार भुरग्यांक टिफिनीन कितें दिवपाचें असो एक प्रश्न नवीन आवयांक पडटा. ताका लागून तो एक विचार करून म्हणजे ही पारंपारीक रेसिपी दवरूनच आमी वेगळ्या पद्दतीन जी भुरग्यांक आवडटली ते कशा पद्दतीन दिवंक शकता ताजो एक विचार केल्लो आसा. ताका लागून हे जे आसा आमी म्हणजे आयज आमी हो जो पदार्थ करतले ताका कितें कितें लागता ते पयलीं पळोवया. हे आसा पीठ आसा. हरशीं हे जे पीठ आसा ते पारंपारीक जेव्हा आमी करता न्हू तेन्ना कितें आसलें ते पयलींच्या तेंपार गांवठी सुरय तांदूळ जे आसले तेजो वापर आमी चड करताले. आनी आमकां खबर आसा गोंयान म्हटल्या उपरांत मुख्य अन्न आमचें शीत कढीत आसा आनी भात त्या तेंपार खूब जाताले मोठ्या प्रमाणात. आनी तुमी जर सगळे आमचे सण उत्सव बीन पळयले जाल्यार सगळे हांकां भाता पासून तयार केल्लेले पदार्थ चड जाल्ले. तर हे आतां आमी सुरय तांदूळ घेतले, पण गांवठी सुरय तांदूळ हे महत्वाचे ताका आसले. आनी पयलीं ते धुताले, बरें स्वच्छ धुवप आणि ताका एक वाळगत घालप म्हणजे सुकत घालप आणि त्याच्यातले पाणी जे आसा ते भायर निथळून वयताले आणि ते फुगोवन उरताले आणि ते मागीर जात्यार दळप जाताले. आणि ते जे घावणे जे आसा गवन जे आसा ते खूब वेगळ्या पद्दतीन येताले. दुसरें म्हळ्यार आतां आमी करता ते आयज 7 कप्याचे गवन आसा. मागीर ते 7 कप्याच्या गवन कितें तरी एक गोड पदार्थ जो आसा तो गोड पदार्थ हे आमी नारळाचो चव घेतलेलो आसा. म्हणजे नारळाचो चव आसा आणि ते गोड आसा आणि वेलची आसा. म्हणजे नारळाचो चव आणि गोड हे मिश्रण करपाचें आणि भितर एक सुगंध येवपाक वेलची घालपाची, जायफळ घालताले, मिरी पुडे घालताले, असं वेगवेगळ्या पद्धतीन हे सगळें करप आणि चवी पुरते
मीठ घालप जातालें आनी उदक सुटोवंक जायना हे का म्हणून ते थोडेशे गरम करप जाताले तव्याचेर. ताका लागून हे इतले आमचे म्हणजे खूब चड आमकां इन्ग्रेडियंट्सांची गरज ना. हे गजाली आमच्या दैनंदीन स्वयंपाक घरान असतात तेजोच वापर करून आयज आमी ही रेसिपी करतले. पयली केळीच्या गव्या पासून तेल लावपाचें आमी पयलीं. बऱ्याच वेळा उदक जर असलें न्हू जाल्यार ते मातशे आवाज येता. हे जेन्ना आमी पीठ घालता तेन्नाय तो आवाज येता आनी ताका लागून ल्हान भुरग्यांक ते खूब आकर्शण आसलें तेन्ना. म्हणजे तांकां ती नांव खबर नासलें न्हू कसले ताका म्हणटात ते गवन म्हणप किंवा आनी कितें म्हणप. मागीर तेंचे ल्हान भुरग्यांनीच तें नांव दवरलें की चुय असो आवाज येता म्हटल्यार उपरांत ते चुय पापा म्हणजे आपणाक कितें जाय तर चुय पापा जाय अशा तरेन ते येतले. म्हणजे आमच्या बालपणान सुद्दां आमी जर कितें जाय पडलें जाल्यार चुय पापा जाय की सदांच भाकरी खावन खावन म्हणून वाज येतालो. मागीर चुय पापा हे खूब बरें दिसतालें ताका खावपाक म्हणून तो एक नांव दितालें. धापण धापूंक जाय तेजेर. आतां जशें सांगलें तशें हो संदर्भ जो आसा खरें म्हळ्यार कितें आसा आमच्या पयलींच्या लोक परंपरेन लोकांनी म्हणजे गरजेंतल्यान सगळें निर्माण केल्लें आसा. म्हणजे अशें ना की ते पयलींच आसले पण तेंच्यांनी स्वताची कल्पकता वापरली. आतां इतले तांदूळ आसा मागीर ते तांदळा पासून कितें कितें करप जाता म्हणजे थंय पूर्णपणे म्हणजे जे आरोग्यदायी असो पदार्थ जो आसा तो आरोग्यदायी पदार्थ ते करप जाल्लो आसा. ताका लागून हे पळय आतां अशें जालें म्हणजे हे जाळीदार जाल्या उपरांत मागीर ताका म्हणजे आतां आमी 7 कप्प्याचें गवन काडटा म्हटल्यार आतां ते 7 फावटी आमकां हें करचें पडटलें. म्हणजे एका सायडीन हे जो गोड पदार्थ आसा तो घालपाचो आनी मागीर ते परतोवपाचे. म्हणजे तशें पळोवपाक गेल्यार हे सारको तसोच वेळ जावो तितलोच वेळान ते काडूंक जाय. हे सगळें म्हणजे एक टायम जेका आमी विज्ञान म्हणजे स्वयंपाक घरांतलें विज्ञान सायन्स अशें म्हणटा ते हांगासर म्हणजे ते तेन्ना ती शिकोवंक नासली पण तेंचे कडेन ते कितें व्हडल्या प्रमाणान आसलें तें आमकां कळटा. हे तर 7 कप्याचें गवन हेका म्हणटा आमी. हो एक पळो मुद्दाम पयलीं काडलो गवन आनी आतां आमी तेच्या अर्द्या भागा भितर हे घालपाचें आनी मागीर ते परतपाचें म्हणजे 7 भाग तयार जावंक जाय. 7 भाग तयार जाल्या उपरांत 7 तशें आमी 5 कप्याचे काडटा. 7 कप्याचे 5 कप्याचे हे अर्दो भाग जाल्या उपरांत मागीर ताका परत घालपाचें हितून उलतण्यान ते परतपाचेर तेजे सगळें कौशल्य जें आहा न्हू ते सगळें परतपाचेर आसा. म्हणजे आतां आमी पयले सुवातेर ते सायडीन आमी घातलेले आतां आमी हे सायडीन घालया कित्याक एकाच सायडीन जर आमी घालीत रावले जाल्यार दुसरी बाजू जी आसा ती भिड्याक लागपाची शक्यता आसता. ताका लागून तो एक विचार आमी लक्षांत दवरपाचो. आनी तशें आतां परत हे सायडीन घातली काय परत बाजू ती परतोवंक जाय. आतां पळय आमच्या आतां 4थो कप्पो आमचो तयार जालो. तेल लावपाचें आनी तो एक वेवस्थीत टेम्परेचर दवरपाचें. पयलींच्या तेंपार न्हू भेट दिताली चेडवांक वजें आमी म्हणटा पूण ते वज्याक न्हू हुंड्याचो स्पर्श नासलो मायेचो स्पर्श आसलो त्या वज्यांक. आनी नवीन जेन्ना चली लग्न करून सासरी दिल्या उपरांत पयलीं ते रावपाक येतले मायरा तेन्ना वेगवेगळे म्हणजे कापां आसतालीं किंवा आनी वेगवेगळे पदार्थ आसतले ते सगळे पदार्थ आसले भेटेक आनी तितून करून हो एक हमखास जावत आहलो. 7 कप्याच्या गवना शिवाय त्या चलयेची भेट जी आसा ती पूर्ण जायनासली कळ्ळें न्हू. म्हणून हेका एक सांस्कृतीक संदर्भ आनी सगळे जे सासरवाशीण बायलो आसा पळय तांकां ही एक म्हाका दिसता की मायेरची याद कशी तेच्या आवयची याद कशी म्हणजे कितलेशेच यादी जे आसा तेज्या संदर्भान आयज हांव करतना सुद्दां म्हाका म्हणटा न्हू म्हणजे आमकां खबर आसतलें खूब वेळार तुमी आयकलें आसतलें गाणें म्हणजे जामेर जामू येता जामेच्या नेगे कोण परी भरलेल्या ताटावरी ही जी माऊली माझी याद करी. आनी आवयच्या हातचे जे कितें पदार्थ आसता पळय ते सदांच याद येता म्हणजे शेवट पर्यंत आमकां की एखादी कितें केलो पदार्थ की म्हजी आई अशी करताली म्हणजे तशेंच म्हाका दिसता
हे जे 7 कप्याचे गवन आसा पळय तेका सुद्दां प्रत्येक कप्प्यान ती आवयची याद जी आसा ती प्रत्येक सासूराच्या मनान बसून उरलेली आसतली. हे आतां तयार जाल्लें आसा म्हणजे 7 कप्याचे गवन. आतां आमी पारंपारीक 7 कप्याचे गवन पळयले जाल्यार आतां हालींच्या म्हणजे आयांची सदांच सांगतात की भुरगे भाजी खायनात, भुरगे हे खायनात, भुरगे ते खायनात. म्हणजे आमी जर हे पारंपारीक पदार्थाक मॉडर्न टच दिलो, आधुनीक असो स्पर्श दिलो, वेगवेगळे भाजये जे आसा ते भाजये भितर घातले जाल्यार कदाचित तांचो रंग आकर्शक पळोवन भुरगीं खावंक शकतात. म्हणून आतां आमी वेगवेगळे रंगीत अशे गवन काडुया. आतां हे आसा मुळ्याची भाजी, हिरवो रंग, हे बीट आसा लाल गुलाबी रंग, आणि हे गाजर आसा, आणि हो जो निळो रंग आसा तो आमच्या फुलांचो रंग आसा. ताका लागून हे आमी वेगवेगळ्या पद्दतीन पळोवया आतां गावणे काडून की जेणे करून आमच्या भुरग्यांक आमी ह्या खाद्य पदार्थां कडेन आकर्शीत करूंक शकता. मुळ्याची पानां आसा बरी स्वच्छ धुल्ली आसा आणि त्याची आमी पेस्ट करून घेतलेली आसा. कित्याक चडशे आमकां तक्रार आयकूंक येता की भुरगीं मुळ्याची भाजी किंवा पाल्याची भाजी हाली कडेन खायत ना. पूण जेन्ना आमी अशे तरेन तांकां भाजी करून दितली आणि तसो वेगवेगळ्या कल्पकतेन आपूण वेगवेगळे विचार करून हे सगळें करूं शकता आमी. असो पळय बरो असो हिरवो रंग येयल्लो आसा. बरें मिक्स करप, परत आमकां तीच पद्दती तेल लावप. तुम्ही एक पालक यूज करूंक शकता. एक सुंदर असे टेक्स्चर, सुंदर कलर तेका येल्लो आसा. आता आमी दुसरो एक रंग घेवया, बीट घेवया आमी, म्हणजे बारीक किसलेलो आसा. तुम्ही जाय जाल्यार ती पेस्टय करूंक शकता, रस तेचो पिळूंकय शकता. आता आमी गाजर घेवया. आता हो एक निळो रंग गोकर्णीच्या फुलांचो. आता हो हरशी आमी हेची च्या केल्लेली आसा, भात केल्लेलो आसा, पण गवन करपाक हो पयलेच फावटी वापरता. आता निळ्या रंगाचो गवन तयार जाल्लो आसा. तर आयज आमी पळयले वेगवेगळे रंग. म्हणजे तशेंच आमच्या जिवनानय रंग येवंक जाय न्हू, जाल्यार खंय तरी जिवन आनंदी जातलें. आनी आमकां खबर आसा की आमची भुरगीं आनंदीत उरली, ती निरोगी उरली जाल्यार आमचें जिवन चड आनंदीन जावंक शकता. थोडो आमकां त्रास सहन करचो पडटलो, पूण अशे तरेन वेगवेगळे जर विचार केले, कल्पना निर्माण केले जाल्यार आमकां अशें वेगवेगळे वैविध्य आमकां भितर निर्माण करूंक शकता आमी. शेवटी रांदप ही आमी ताका पाककला म्हटलेली आसा, आनी कला ही नेहमीच कौशल्यपूर्ण आनी आमकां सकारात्मक आनंद मेळोवन दिता. आमचो पारंपारीक 7 कप्याचो गवन आनी आधुनीक स्पर्श दिल्ले हे वेगवेगळे रंगीत गवन आमी ते तयार केल्ले आसा. तुमी ते पळया, तेंची रेसिपी जाणून घेयात. याची रेसिपी जी आसा ती डिस्क्रिप्शन बॉक्सान दिल्ली आसा, ती तुमी वाचात, जाणून घेयात आणि मुद्दाम वेळ काढून तुमच्या कुटुंबाक ते करून घालात. खास करून भुरग्यांक करून घालात, भुरग्यांच्या टिफिन बॉक्सान ते करून दियात आणि आरोग्यदायी जीण जियात आणि पळयत रावात प्रुडंट.